हस्तकला महामंडळान बिरेस्तारा पुराय गोंयांतल्या 12 तालुक्यांतल्या 320 मुर्तीकारांक गणेश मूर्ती येवजणे खाला अनुदान दिले. चड अनुदान दिवचल तालुक्यांतल्या मुर्तीकारांक मेळ्ळा. ह्यान फुडें महाराष्ट्रांतल्यान येवपी गणपतीच्यो पीओपीच्यो मुर्त्यो वापरच्यो न्हय. कोण हे मुर्त्यो विकतना सांपडल्यार तांचेर कडक कारवाय जातली अशी शिटकावणी हस्तकला महामंडळाचो अध्यक्ष प्रवीण आल्लेकर हांणी दिली. गणेश आयडल्स जे आमच्या कलाकार आहात जे त्या गोंयांत जे गणपती करतात तांकां गव्हर्मेंट सपोर्ट दिता. आयज तांकां सगल्यांक जे पळय तांकां स्कीम आहली त्या स्किमीचे आयज तांकां बऱ्यान बरें बेगीन पावयल्ले आसा. कित्याक हेज्या पयलीं तांकां इतले फास्ट हे जायनासलें. आयज आमचो डायनेमीक CM आसा तो बरो आमकां सपोर्ट करता हँडीक्राफ्टाक. आनी आमी मेन हें केल्लें आहा कितें जे आमचे आर्टिजम आहा जे गोंयांत ते आर्टिजम जिवीत आसचे. कित्याक खूब तेंप जालो तांकां सपोर्टींग कितेंच नासलेलें. कित्याक लास्ट इयर हांवें हें केल्लें कितें हेज्या फुडें आमच्या चिकट मातयेचे गणपती लोकांनी यूज करचे म्हणून. कित्याक जे चिकट मातयेचे गणपती यूज करीत जाल्यार आमच्या एनवायरमेंटाक हे धोका जावचो ना. ताका लागून हांव सगळ्यांक तुमकां सांगूंक सोदता हेज्या फुडें आतां हे जे प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे जे गणपती येतले महाराष्ट्रासून ते आमच्या गोंयांत येतात जाल्यार लोकांनी ते घेवचे न्हू. आतां येयले जाल्यार हांव सांगता कित्याक स्ट्रिक्टनेस आसतले आनी हेज्या फुडें आमी रेट मारतले. खंय खंय हे वयता पळय ते कोण विकता पळय तांकां. ताका लागून म्हाजो इतलोच विचार आहा लोकांनी समज तो विचार करीत जाल्यार आमी ह्या प्रॉब्लमांतले इजी भायर सरोंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.